सगळ्यात पयलीं खोशयेचो दिवस आणि त्या निमतान हांव आयज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वातले केंद्र सरकार त्याच बरोबर राष्ट्रपती आणि गोवा सरकारी डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तांचे सगळे सहकारी हांचें अभिनंदन करता आणि त्याच बरोबर गोंयच्या जनतेक तातूंत भितर मुख्यतः इतले संघर्शांतल्यान सन्मान म्हणटात त्या हातूंतल्यान एसटी रिजर्वेशनाचो विशय जो प्रलंबीत आशिल्लो तो तांकां आयज सन्मानपूर्वक तांचे नोटिफिकेशन काल जे जालें ताचे बद्दलय खुशी व्यक्त करता आणि अभिनंदनान हांवूय भितर सामील जाता. गोंय लिबरेट जाले नंतर आता पर्यंतचो सगळो आमचो प्रवास पळयलो किंवा केंद्र सरकार म्हणजे भारत स्वातंत्र्य जाले आमी येणाऱ्या इंडिपेंडन्स डे स्वातंत्र्य दिन 79th स्वातंत्र्य दिन मनयतात आणि अनेक आमी व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली पळयल्यो देशाक डेव्हलपमेंटा कडेन विकासा कडेन व्हरपाच्या हातूंत भितर प्रवासान भितर भारतीय जनता पार्टीचो मुख्य वांटो आसा आणि कंपेर जेन्ना करता ही माननीय नरेंद्र मोदीजीची 12 वर्सां आणि ताजे नंतरची पयलींची 60-70 वर्सां जाल्यार ते 68 आणि 12 अशें जवळ जवळ 79 वर्सांचो आमी प्रवास पळयल्यार आमच्या लक्षांत येता की ह्या मदल्या काळान ह्या 12 वर्सांनी स्पिडीन सगळे प्रश्न आसात ते सुटावे करतना सुद्दां देशाक सर्वसंपन्न करपाची भूमिका ही भारतीय जनता पार्टीन घेतिल्ली आसा आणि गोंय सरकार तातूंत भितर आपले जे डबल इंजिनचे सरकार तातूंत भितर योगदान दीत आसा. 2012तल्यान गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा आणि ताजे पर्यंत आतापर्यंत ह्या विकासाक भितर गोंय हे आधुनीक आणि त्याच बरोबर विकासाभिमुख करपाचो प्रयत्न करता आणि हे सगळे करतना समाजातल्या सगळ्यांक बरोबर घेवन सामाजीक न्याय दिवपाचो जो प्रयत्न आसा तोय प्रयत्न सातत्यान करीत आयिल्ले आसा. आयज ह्या घडयेक आमचे गोंयचे आमचे भूमिपुत्र समाज बांधव हांकां सामाजीक न्याय दिले बद्दल म्हाका खूब खुशी दिसली व्यक्त करता. भारतीय जनता पार्टीच्या हेज्या व्हडल्या प्रवासान भितर आज म्हजे बरोबर सगळे बशिल्ले बांधव आसात आणि त्याच बरोबर गोंयच्या वेगळ्या वाठारांनी भितर आशिल्ले हे सगळे बांधवां भितर एक खोशयेची ल्हार आसा कारण तांचे मागणी जी आशिल्ली रिजर्वेशनाची ती रिजर्वेशनाची मागणी पूर्णत्वाक वता. खरें म्हटल्यार मुद्दम उल्लेख केल्लो हांवें की देशाच्या प्रगतीक 12 वर्सांच्या हातूंत भितर भारतीय जनता पार्टीचो उल्लेख कित्याक लागून केलो कारण गोंयांत हांवें पळयलें जेन्ना मनोहर पर्रीकराची सरकार आयली 2002 हांव आमदार जाल्लो तेन्ना ताजे नंतर 2003 त्या वेळाचेर एसटीचो स्टेटस जो आसा तो स्टेटस दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टी त्या वेळाचेर माननीय मनोहर पर्रीकर आशिल्ले त्या वेळाचेर जालें आणि मागीर ताजे नंतर 2003चे नंतर ह्या ताका एक वेगळी वाट आणि प्रगती कडेन वचपाचो प्रयत्न सुरू जालो. दुर्दैवान 2005 आमचें सरकार जें आसा तें टपळ जालें. 2005 आमचें सरकार नाशिल्लें. 2005 ते 2012 अशी 7.5 वर्सां काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें आणि त्या काँग्रेसीचें सरकार त्या वेळाचेर ह्या समाजा खातीर कांयच करूंक शकलें ना. हें सगळ्यांत व्हडलें दुर्दैवाचें हें आसा आणि तीच म्हटल्यार आणि तेच आतां म्हणजे उलोवपाक तोंड घेवन उलोवपाक लागल्यात काही गजाली हें करा तें करा करून दाखया तें करुया. तांकां कसलोच नैतीक अधिकार ना ह्या सरकाराचेर प्रश्नचिन्ह करपाचो आणि म्हणून म्हणटाना 2005 ते 2012 पर्यंत तुम्ही कांयच करूंक शकले ना. परत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येवपाक पडलें आणि 2012 मागीर ते एसटी कमिशन जालें. ताजे नंतर वेगवेगळ्यो स्किमी आयल्यो. तातूंत जवळ जवळ 25 स्किमी ह्यो आयज सामाजीक न्याय दितना एसटी समाजा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान फुडें दवरिल्ली आसा. तांचो सामाजीक स्तर वयर काडपाक लागून ज्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो करपाक हे सरकार कटिबद्ध आसा. दुर्दैव म्हळ्यार 2011-12 भितर तांकां उठाव करचो पडलो. हेजो व्हडलो उठाव जालो आणि
आमच्या दुर्दैव की त्या वेळाचेर दोग जाण हुतात्माय बीन जाले आणि तांणी तो प्रखर लढो दिलो आपल्या मागण्या खातीर 2012 नंतरचे सरकार आमचे आसतना आता पर्यंत जर हे पळयले जाल्यार स्किमी आसतल्यो मागीर ट्रायबलाचे डिपार्टमेंट आसतले वेगवेगळे खात्यांतल्यान वेगवेगळे प्रयोग करपा खातीर ते आसतले आणि त्याच बरोबर आज ही जी मागणी आसा ती मागणी पूर्णत्वाक वतना आनंद जाता. राजकीय रिजर्वेशन मेळटले आरक्षण मेळटले आणि ताजे खातीर जी प्रक्रिया आसा ती सुरूय बीन जाल्ली आसा आणि म्हणून हांव काँग्रेसीच्या हांकां टोमणे मारपाची गरज ना परत सांगता आणि ते उलोवपाक तांकां पयलीं परत अधिकारय ना कारण 2022 आमी अनेक वर्सां जाली आमी तिकेट दितना सुद्दां आमी 5 जाणां कडेन आमी 5 जाणांक तिकेटी दीत आयिल्ली आसा एसटी माध्यमांत तांचो सामाजीक स्तर वयर कडेन आसा 2022 तांणी दोना वयर कितल्यो तिकेटी दिल्या त्यो सांगच्यो जाहीर सांगच्यो पण म्हणून ते आपली दवरतात दाखोवन आणि दुसऱ्याचे पळयता वाकून म्हणटात पळयली ती गोष्ट आसा ही काँग्रेसीक लागू पडटा आणि म्हणून तांकां जे आयज ते कमेंट मारून आणि लोकांक भितर संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करपाचो आसा तो प्रयत्न तांणी करूं नये. 2026 आता काल जो तांकां न्याय मेळिल्लो आसा तांकां न्यायाक अनुसरून परत एकदा भारतीय जनता पार्टी समाजाचे अभिनंदन करता आणि सगळ्यांक बरोबर घेवन वतना तांच्या रास्त मागणे फुडें वतल्यो आणि त्याच बरोबर सगळ्यांक बरोबर घेवन हे गोंयांत जे आत्मनिर्भर भारताच्या हातूंत भितर स्वयंपूर्ण गोंय हे जे आमचे घोशवाक्य आसा ते फुडें करपाक सगळ्यांचे बरोबर मदत लागतली. सगळ्यांक धन्यवाद. नववाक तुम्ही अधिकार द्या पण तुमकां 12 वर्सां कित्याक लागली? एक गजाल आसा प्रत्येक गोष्टीक एक टायम आसता आणि त्यो त्या टायमाच्या प्रक्रियेन भितर येवपाक जाय त्या प्रक्रियेन भितर जाल्ली आसा आणि जाता आणि म्हणून देश येदो व्हडलो आसा तो एका रात्यानूच येदो व्हडलो जालो ना. देशाकी फुडें वचपाक तितली स्पीड वताले फास्ट प्रगतीचेर आसा आणि म्हणून गोंयच्या विकासा संदर्भात तांचे हे भुमिपुत्रांच्यो मागणी आणि म्हणून देशान भितर आज सुद्दां आमकां गौरवान सांगूंक शकता की राष्ट्रपती पदाचेर सुद्दां जर आसा जाल्यार ती सुद्दां द्रौपदी मुर्मू आसा ती सुद्दां एसटी समाजातून आसा आमकां गौरव आसा तातूंत भितर आणि हातूंत भितर गोंय खंयच फाटल्यान उरपाक ना गोंय तशेंच फुडें वतलें आणि तांकां परत अभिनंदन. पुनर्रचना जातली न्ही मतदारसंघाची पुनर्रचना जातली तातूंत कितले मतदारसंघ वाडपाक शकता आता? हांव तातूंत भितर सांगूंक शकना कारण पुनर्रचनाचे संदर्भांतलें अजून बिल प्रेजेंट जावना आणि ते अकॉर्डिंगली कितें म्हणटा ते रुल्स हे कितें फ्रेम जातले आणि घटनात्मक तातूंतल्यान चौकटींतल्यान गोविंद शिरोडकर म्हणटा की सरकाराचे प्रेशर हाडल्या पण ते काम जाता. गोविंद शिरोडकर हांव म्हणटा की सरकाराचेर दबाव हाडल्या पण ते काम जाता ते स्वता जावन ताजेर कमेंट करपाचें ना. सरकाराचेर दबाव जे रास्त भूमिका आसा त्या जाग्याचेर जर समजा कोणें सरकाराक समजा जागेर म्हणल्यार कांय तातूंत वायट कांयच ना पण सरकार हे आपले परीन सगळीं कामां करीत आसा. कोणे सरकाराचे कोणे उच्च पदाचेर आमकां राष्ट्रपती पदाचेर आमच्या एसटी किंवा भूमिपूत राजचो दबाव हाडिल्लो तर किंवा आनी कसले हे सगळे करताना कोणे दबाव हाडिल्लो तर ना न्ही म्हणटकीर हे सगळे कशें आसा त्या ह्या सगळ्या समाजाक भितर घेवनूच भितर वचपाक जाय म्हणून आसता. म्हणून एक सामाजीक न्याय हो शब्द आसा तो हांवें मुद्दम म्हटलो तो सामाजीक न्याय हो जाल्लो आसा. केन्ना जसो मागणी करतना खंयच दिसलो ना म्हणजे केन्ना तेंच्यांनी केन्ना जसो जाहीर मागणी करूंक ना की एसटी आरक्षण जाय म्हणून आणि आता सगळे जाल्या उपरांत तुम्ही आता हे करता तेन्ना इतके आनीकी गजाली खुबश्यो आसा ना म्हणजे एसटी सेल केन्नाच दिसलो ना की तेंच्यांनी खंयच मागणी करूंक ना की आमकां जाय म्हणून आणि आता मागणी जाल्या उपरांत थोडे मुख्यमंत्र्याकूय मेळोन येयले कारण आयज अशें जालें की मुख्यमंत्र्याक 2 ग्रुप मेळोन गेले. पयलीं 2000 म्हाजो प्रश्न आसा 2 ग्रुप गेले कित्याक ते एकूच कित्याक वचूंक ना? आता पयलीं भाजप एसटी सेलाचे गेले आणि अभिनंदन हे करून गेले आणि जे उठाचे आसा ते गेले हितून तुमच्या भितर 2 एसटी सेला भितर 2 हे आसा काय म्हणून तेच आसा बरोबर दोन्ही वांगडाच आशिल्ले फोटो काढताना सेपरेट काढला फोटो आसा माझ्या कडेन ते भायर सरले आणि तुम्ही भितर सरल्या ते असे कित्याक लागून जाले कारण ते उठाचे असले तेंच्यांनी मागणी केल्या बीजेपीचे केन्नाच दिसले ना मागणी करताना
आणि आता सगळे झाले उपरांत तुम्ही अभिनंदन करता कशें कितें ज्या वेळाचेर येदो व्हडलो उठाव जाता पयलीं त्या वेळाचेर तांच्यो मागणी आशिल्ल्यो ती 12 मागणी आणि त्या वेळाचेर कार्यकर्ते कोण आशिल्ले तर सगळे आमचेच कार्यकर्ते म्हणून आता आमच्या भारतीय जनता पार्टीची एक अजूनही प्रक्रिया आसा चौकटीन भितर जी तुका घडयेक जर खबर जाल्यार हांव सांगता आमी आमचे सुद्दां मागणी कितें आसता आमी पत्रकारांक फुडें येवन मागणी करतात जाय जाल्यार कोणूच करना आमची सिस्टमूच आसा तशी आणि म्हणून हांव केन्नाय उत्तर दितना कितेंय सांगलेलें कोणी विचारल्यार हांव म्हणटा प्रत्येक कडेन उत्तर दिता संघटनात्मक स्टायलीन आमची जी चलता पार्टीची एक प्रक्रिया आसा रीती आणि नीती हाजेनुसार जातले म्हणून आणि हे हांव आतांय मी परत सांगता तोच प्रश्न आयज मुख्यमंत्र्याक मेळपाक दोन कित्याक गट गेले ना हांव स्पश्टपणे सांगता ना आमी तर आमच्या बरोबर आसा ते सांगता माझ्या कडेन फोटो आसा. फोटो घेवन बस ते कोण आयले कितले हांगा गेल्ले बरोबर हांव परत एकदा सांगता हे पळय सगळे गेल्ले बरोबर आसा पळय न्ही तांच्यानी सांगला हे जे सांगला पळय दोन्ही फुटबॉल हांव पळय एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष दोन्ही फुटबॉल पळय तूं दोन्ही फुटबॉल आसा कित्याक पयलीं जे आमदार आहा आमगे सगळे 4 जाण आमदार किंवा आमगे प्रकाश होळी जावं गोविंद शिरोडकार सगळे आसले लिडर आसले सेकंडचो फुटबॉल पळय न्हू ते सेकंड नाय तितून भितर हांवूय आसा पयली फुटबॉल हांव आसा आनी सेकंड आहा चेक कर दुसरो प्रश्न तू सावड्याचे आसा सो आयज पळोवपाक मेळटा की एस्टर काम करता तेजी कशी पळयता तू आई अभिनंदनाची पळय आसा पळय आयका हांव ताजें उत्तर हांव अध्यक्ष सांगपाक दिलें हांव एक सांगता आयज एसटीच्या हातून भितर एक बरें हें जाला खोशयेचो दिवस आसा आनी तांचे खातीर हें सगळें अभिनंदन आसा राजकीय फुडें जो आसा फुडें आसा पयलीं तो मागीर पळोवया एक गजाल की धनगर समाजी आरक्षण बाबू पळयताले तांकां आतां न्याय मेळ्ळो तांकां केन्ना मेळटलो 23 वर्सां जाली म्हणटा बरोबर आसा तांच्या संदर्भान मुख्यमंत्र्यांनी भितर तें पॉझिटिव्हली घेतिल्लें आसा आनी तांची परत ते टॅक्निकल आसता काही गजाली कारण महाराष्ट्रान कितें आसा कर्नाटकान कितें आसा तो शब्द कितें आसा त्या सगळ्या हातून भितर तो सगळो विशय विचार करून मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतला. ते जावपाक जाय तांचे आणि तांचे हांवें जे आयकलां त्या प्रमाणे सांगता म्हाका ठोस जेन्ना खबर आसता तेन्नाच हांव उलोवपाक वता ठोस इतलें की तांकां तांची हें आसा तांची भेट आसा ती मुख्यमंत्री तांचे परत केंद्रा कडेन करपाक आसा आनी त्या नुसार तांचेय बी जातलें पण आयचे घडयेंत भितर भारतीय जनता पार्टी खुशेन सांगता की जांचे प्रलंबीत मागणी आशिल्ले त्या मागणेचो एक पाठपुरवठो जावन आसा ताचें नोटिफिकेशन जाल्लें आसा आनी त्या खातीर सगळे कडेन खुशीचें वातावरण आसा.